एक सांगता MG स्प्लीट आमी करूंक ना, पयलो विशय क्लियर आसा. MG आमच्या बरोबर पयल्याच पार्टनर आशिल्लो आमचो गव्हर्मेंट फॉर्म करता आसतना, आनी गव्हर्मेंट फॉर्म करता आसतना जी कंडिशन्स आशिल्ली, आमचे पार्टीचे नेते नितीन गडकरी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष, आमच्या सगळ्यांच्या बरोबर तांचे उलोवप जाल्लें की तांच्यांनी शिरोडा ह्या मतदारसंघांतल्यान कॉन्टेस्ट करप ना. हे कॉन्टेस्ट जाल्ल्यान तेज्या प्रमाणे आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की तांच्यांनी करप ना, आनी तेज्या खातीर आमी तांकां परत परत सांगातूय आशिल्लें. त्यांच्या पार्टीचे लीडर सुनील ढवळीकर हांकां हांवें सांगलेलें की ज्या प्रमाणे फॉर्म्युला डिरायव केला त्या प्रमाणे आमी फुडें वचपाचें. ताचे तरी सुद्दां आमी फोडूंक ना. तांच्याच पार्टींतल्या 2 आमदारांक म्हणजे बाबू आडगांवकर आणि दीपक पावसकर हे जेन्ना स्वताहून तांच्यांनी स्प्लीट करून वेगळो गट फॉर्म केलो आनी वेगळो गट फॉर्म करून ते आमचे कडेन आयले की आमी तुमच्या पार्टीन येवपाक तयार आसा, आमकां थंयसर अनसेक्युअर फील जाता. वॉटेवर म्हाका खबर ना तेंच्या मदीं कितें जाल्लें तें, बट तेंच्यांनी सांगलें की आमकां थंयसर वेगवेगळ्या टेस्ट करपाचो भंय आसा, काडून उडोवपाचो भंय, वेगळ्यो गजाली तेंच्यांनी सांगल्यो. जेन्ना एखादो मनीस आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन येता तेन्ना इट इज ऑलवेज वेलकम. आमी तांकां सांगलें आमी तुमकां घेवपाक तयार आसा. सो दॅट ते आमी तांकां रातीच तांकां पक्ष प्रवेश दिलो आनी तसो तांकां पक्षान घेतलें. He is not following the conditions whatever we have laid during our alliance. कॉमन प्रोग्राम जो आमचो थरलेलो तेज्या प्रमाणे करून हांवें ताका तेजें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे तांचें म्हणणें वेगवेगळें आसा. ओके, तेज्या खातीर तांच्या कडेन हांवूय पर्सनली उलयल्लो की आमी कॉमन प्रोग्राम जो ठरला त्या प्रोग्रामा प्रमाणे फुडें या आनी त्या प्रोग्रामा प्रमाणे तांच्यांनी शिरोड्याक रावपाचो नासलो विशय. जेन्ना म्हाका सांग एखाद्या पार्टीच्या पेक्षा राज्याच्या पेक्षा चड जर आनी कितें दिसता आसत, जेन्ना राज्याचो इंट्रस्ट हो पयलो इंट्रस्ट, सरकाराचो इंट्रस्ट हो पयलो इंट्रस्ट, जर ताका तेज्या पलीकडे वेगळो जर आपल्या पार्टीन भावाचो इंट्रस्ट आनी कोणाचो इंट्रस्ट दिसता आसत आनी जर निर्णय घेता आसत जाल्यार ताका हांव कांय करूं शकना. वॉटेवर तें ठरलेलें त्या प्रमाणे हांवें तुका सांगलें पळय शिरोडा हें रिजनूच न्ही. तूं जर फाल्यां आमच्या पक्षान येता म्हटलो जाल्यार तुका आमी तुका घेतले. इट इज द सेम थिंग. कोण तरी पक्षांतले आमदार येले आनी आमच्या पक्षान घेता म्हणटा आमी घेतले. पूण सुजगांव काडपाक जाय तरी शिरोडा कॉमन नॉट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आमचो ठरलेलो त्या प्रमाणे तो फॉलो करिना जालो. आनी ऑलरेडी तेज्या पक्षांतले जेन्ना 2 आमदार ऑलरेडी आमच्या कडेन तेंच्यांनी प्रवेश केलो तेन्ना पिशून दिलो. एमजीपीची मिटींग जाली आनी तेंच्यांनी कॅन्डिडेट घालपाचें लोकसभेक डिसिजन घेतला. तुमकां दिसता की तुमकां इफेक्ट जातलो कसो? तें तेंचें डिसिजन. प्रत्येक पार्टी आपलो कॅन्डिडेट घालपा खातीर इंडिपेंडंट आसा. आमी ठाम आसा अजुनूय हांव सांगता. पंतप्रधान मोदीजींचें जर काम पळयलें जाल्यार त्या कामाच्या बळाचेर आमी दक्षिण गोवा आनी उत्तर गोवा हे दोनूय सीट जी आसा हे जिखता. तिनूय बायपोल निवडणुका ज्यो आसा त्यो 100% आमी जिखता. ह्या विशयाचेर आमी ठाम आसा. काँग्रेस MLA जॉइन जावपाचो म्हाका खबर ना. What was the reason for delaying Pawaskar's this swearing in? राज्यपाल गोंयांत नाशिल्ली. राज्यपाल आज सांजची म्हणजे 9 पर्यंत पावता. ताज्या उपरांत स्वेरिंग इन सेरेमनी जातलो. हांव पयलीं स्वेरिंग इन करता आनी तूं म्हाका फुडलें पयलींच करता. स्वेरिंग इन केल्या उपरांत ताका खंयचें